राज्यात आता गोंय सरकार रिक्षा चालकांकय आदार दितले खंय. दुचाकी चालका भशेन आता काळ्या हरडुव्या रिक्षा चालकांकय मेळटलें म्हयन्याक मानधन. ह्या संदर्भात कामाक सुरवातय जाल्या. राज्य सरकाराच्या समाज कल्याण खात्या मार्फत पायलट रेंदेर खाजेकार पदेर चणेकार हांकां म्हयन्याक 2000 मानधन मेळटा. ह्या गटांतल्या व्यक्तींक जांकां 50 वर्सां जाल्यांत तांकां 51 वर्सां मेरेन मानधन दिवप जाता. 60 वर्सां उपरांत तांकां सामाजीक सुरक्षा येवजणे अंतर्गत 2500 मानधन दिवप जाता. पायलट वा हेर कश्टकारी वर्गाक जी येवजण मेळटा ती ह्यान फुडें राज्यांत रिक्षा चालकांकय मेळटली. तांकां ही येवजण वयाच्या 50 वर्सां मेरेन लागू आसतली. ह्या येवजणेची मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी विधानसभा अर्थसंकल्पांत घोशणा केल्ली. त्या प्रमाणे ही येवजण चालीक लावपाच्या कामाक सुरवात केल्या. ही येवजण 2012 वर्सा पासून चालंत आसा. आतां हाचो लाव रिक्षा चालकांकय मेळटलो. ज्या रिक्षा चालकां कडेन परवाने आनी बॅच आसा आनी जो स्वता रिक्षा चलयता अशा 50 वर्सां मेरेनच्या रिक्षा चालकांक ह्या येवजणेचो पुराय लाव घेवपाक मेळटलो. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.